व्हिडिओ स्टार्ट करच्या पयलीं भाभीन आमच्या शिवण कितें हाडलेली ती दाखयता तुमकां. थोडोसो हांवें क्लिप घेतलेलो पूण एड करपाक लास्ट व्हिडिओन म्हाका उगडास ना. दाखयता तुमकां खूब हाडलेली अशी पिलो कवर्स बीन आनी पळोवपाक बीन खूब बरी दिसताली, डिफरंट कलर्स आनी बरें काम केल्लें आसलें. गौतमान म्हाका सामको चिल्ड मोजिटो दिला. बेस्ट लागता. हो न्हू रातचो क्लिप आसा, म्हणजे प्रिवियस डेचो बायान आमी मस्ती करताली आनी बॅकग्रावंडान आमची गिराण चालू आसली, खूब ऑर्डरी पेंडींग आसल्यो त्यो कंप्लीट करताले. हॅलो गायज, गुड मॉर्निंग. कशी आसात तुमी सगळी? तुम्ही सगळी बरी आसली. म्हजें नांव अंकिता आनी वेलकम करता तुमकां सगळ्यांक म्हाज्या चॅनलाचें जेचें नांव आसा भुवन क्रिएशन 2.0. आयज आसा 26 नोव्हेंबर आनी फाल्यां 27 नोव्हेंबर आनी फाल्यां गौतमाचो बर्थडे. आनी तुमच्या वांगडा हांवें एक बेबी शॉवराचो व्हिडिओ धाडलेलो म्हाज्या कजन भयणीचो. सो आयज ताका व्हेला हॉस्पिटलान. हांवें म्हटलें एक दीस राव, म्हटलें वेट करपाक लाय, म्हटलें बेबीक, कित्याक फाल्यां गौतमाचो बर्थडे न्हू. सो मावशाचो आनी बेबीचो बर्थडे एकाच दिसा जातलो. सो आतां पळोवया कशें कितें जाता तें तेंचें. आनी आतां टायम जाल्लो आसा ऑलमोस्ट 10. बायक आतां बालवाडीन धाडपाचो टायम जाला. म्हाजें घरतलें सगळें काम जालां आनी फुलां आयज गोकर्णाची खूब फुल्ल्या. सो गोकर्णाची फुलां काडटा आनी पुजा करता. हेका बी पळय आयज खूब फुलां फुल्ल्यान बरी दिसता पळोवपाक. बेडे बीन पडटा आमच्या ह्या झाडाक न्हू, बेडे जागा दिसता आसतली तुमकां. सो बेडे बी पडटा अशें आसा. आनी कांय फुलां ना हांगासर. सो पळयता कितलीं फुलां मेळटा ती पुजा करता आनी मेळटा तुमकां. आनी ब्रेकफास्टाक काय जस्ट चपाती केला. सो चपातीच खातली आमी आनी कांय स्पेशल अशें कांय करूंक ना. आनी काल न्ही गायज कितें जालें दाखयता तुमकां. हेजो गॅलरीन जो पार्ट आसा पळय हो माजरां चडली, हो न्ही चडलो कोण जाणा. सगळी म्हाजी वाजा न्हू सकयल उडयली. स्टार्टींगचो जो पार्ट आसा पळय ती. सो हेका बीन आतां जे शेवत्यांचे झाड आसा ताका बी उदक घालता आनी पळयता मागीर कशें कितें जाता तें. बाबा टाटा कर मरे, टाटा खोरी ना गो. हाय टायम जालो 12:05 वयता बेगी बेगीन बायक हाडपाक. आनी ऑलमोस्ट हांवें 10 किलो पीठ जें आसा पळय तें धुवन सुकत घातला. सॉरी पीठ न्हू गो, 10 किलो, ऑलमोस्ट 10 किलो गो बरें वॉश केलें आनी स्लॅपार सुकत घातला. रोखडें सान म्हटल्यार सुकता. सो कडक वत आसता न्हू स्लॅपार, ताका लागून सान म्हटल्यार तें गो आसा पळय तें सुकता. बायक हाडटा आनी मेळटा तुमकां. 27 नोव्हेंबर गौतमाचो बर्थडे. सो रातचो तेंच्यांनी केक कट केल्लो तेच्या फ्रेंड्सांनी. कोणाचो बर्थडे बायक हाडटाले ते दाखयता तुमकां. दादाचो आतांच खावंक जाय, कित्याक फाल्यां खावंक जायना. केक हाडला कोणी, बर्थडे कोणाचो आनी खाता कोण. हॅलो गायज, गुड मॉर्निंग. कशी आसात तुमी सगळी? होप तुमी सगळी बरी आसली. म्हजें नांव अंकिता. वेलकम करता तुमकां सगळ्यांक म्हाज्या चॅनलाचेर जेचें नांव आसा भुवन क्रिएशन 2.0. आयज आसा 27 नोव्हेंबर आनी आयज आसा गौतमाचो बर्थडे आनी आयज आसा फर्स्ट थर्सडे ऑफ मार्गशीर्श. सो आमगेर त्या घरान पुजला. सो कसो कितें पुजला तो दाखयता आनी मागीर बूक वाचून बसता. असो पुजला, 5 फ्रुटां बीन दवरल्या गणपतीची. घीचो दिवो आनी पयलीं हांगासर फोटो आसलेलो. सो तेणी फोटो चेंज करून मुर्ती हाडल्या आनी असो कळस पुजला. सो अशी केली पुजा. थंय बूक दवरला आनी आतां येयले घरा आनी बसता आनी बूक वाचता. महालक्ष्मीचो आनी मागीर मेळटा तुमकां. आतां म्हाजो बूक आनी वाचता आतां.
ऑफ आहे आज बड्डे बॉय आणि आता साडी नेसला बिग्गी बिगी आणि स्वामीच्या देवळान येतं की आज थर्सडे आणि याचा बड्डे असं म्हटलं पाया पडून येईल. खूप टाईम झाला मी वाचत ना किती आले आता हिरोईन बी नेसला आम्ही तिघांनी आज वाईट केला. सो को इन्सिडेंटली केला अशा प्री प्लॅन बीन तशें काय ना तुका कित्याक आसून येयलें. पालखी दाखव पालखी. तर गाईज टायम झाला सो रांदपाचें बीन कांय म्हाका टेंशन ना कित्याक म्हाजो उपास न्ही आनी पान थंयसर जागयता सो ती रांदता पळयता ती कितें म्हणटा ती पुरयो बिरयो करपाक जाय जाल्यार मागीर करतलें रोखडें. आनी काल व्हिडिओ स्टार्ट केलो कंटिन्यूच करूंक पावूंक ना. आयजूय तशेंच जालें सेम व्हिडिओ स्टार्ट केलो आनी मागीर ऑर्डरीचेर ऑर्डरी कंटिन्युअसली ऑर्डरी आसल्यो दळप येतालें. सो ऑलमोस्ट आयज हांवें न्हू फूल डे 30 kg सुमार हांवें पीठ आसा पळय तें दळ्ळें आनी फाल्यां बीन 10-20 kgs आसा ऑलरेडी. आयज ऑर्डर येयल्ल्यो आसा 20 kgच्यो. सो तशें आसा सो टायमूच मेळना आनी आयज रेसिपी म्हटल्यार आयज उपास न्हू सो कांय खावपूच ना सो ताका लागून कांय शूटूच करूंक ना. फाल्यां मागीर पळयता कितें म्हाका टायम गावत न्हू जाल्यार एक मनान म्हज्या रेसिपी आहा ती तुमच्या वांगडा शेअर करता आनी मेळटा मागीर आयज आरती बीन जातल्यो पळय त्यो दाखयता तुमच्या वांगडा. दर्शन मात्रे मान कामना पूर्ती जय नायका मागणे शिराता जय जय रघुवीर समर्थ. आरती करून आमी सोमतात डिनर केलो. डिनराक आहले शीत दाळ उसळ पुरी भाजी गोड अशें आसलें पण हांवें कांय शूट करूंक ना. डिनर केला आनी आमी सोमतीच न्हिदली आनी हो व्हिडिओ हांगा सेंड करता. व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक शेअर सबस्क्रायब करा. थँक्यू फॉर वॉचिंग. आनी आतां व्हिडिओ एंड करता करता तुमकां गौतमान गाडी मॉडिफाय केल्या कशी केल्या आनी कितें केलां ती दाखोवपा खातीर हो धाकटूल असो क्लिप शेअर करता. पळया आनी एन्जॉय करा.